गुरुवंदन करून स्टार्ट करता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। म्हाका हे पुरुषोत्तम मासाचे महत्व महिमा हे सांगचे चिंतन करचे एक अवकाश दिल्लेल्याक भागवत पुराण कोंकणी सखळ मेंबर्साक हांव अनंतनाथ धन्यवाद आनी मिलो नमस्कार। तुम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे महत्व ऐकूच्याक सर्वल पूरा वैष्णव वैष्णवी तुम्ही गेले अनंत धन्यवाद नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सो माताजीन सांगले पुरुषोत्तम मासू ह्या वर्ष केन्ना येता म्हणून सांगले आता सांगला म्हणटा माताजीन मे 17 देखून जून 15 तनक ज्येष्ठ अधिक मास कसलो ज्येष्ठ अधिक मासू येता म्हणून सांगले। सो आम्ही आज पळया कशी अधिक मास येता। साधारण पुढे सगळं आम्ही चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर पुष्य फाल्गुन अशी 12 महिने ह्या नावारे आपयत आशिल्ले। आता आम्ही जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल हे सांगून आमकां ते सांगच्याक विसरून गेला म्हणजे म्हाका विसरून गेला। सो ह्या कशी आम्ही युगादीक पळयता पंचांग येता ताजेरी चांद्रमान युगादी म्हणून चांद्रमान म्हळ्यार आम्ही चंद्राल चलेने वयर ते पंचांग जावन आसता वयर। सो अनेक जन नॉर्थ जन आम्ही साधारण साऊथ म्हळ्यार कर्नाटका महाराष्ट्र आंध्र जन हे चांद्रमान पंचांग चांद्रमान कॅलेंडर फॉलो करतात। तांकां कसं म्हळ्यार महिनो अमासे देखून अमासे चेंज जाता। अमासे देखून अमासे देखून एक अमास कंप्लीट जाता 9 महिने स्टार्ट जाता। तेंची नॉर्थ जन तांणी सौरमान पंचांग फॉलो करता म्हळ्यार सुरा चलने वयरी मास तांणी कॅल्क्युलेट करताचे म्हळ्यार आनी तांगेल महिनो एक पुनवे देखून पुनवे चेंज जाता। तशी तांकां आमकां अशी एक 15 दिवस डिफरन्स येता। तशी कसं म्हळ्यार चांद्रमान काल ल्याक कशी जातना एक महिन्यांतू चांद्रमाना प्रकार 354 days 354 days चंद्रमान पंचांगा प्रकार। तेजी सूर्यमान पंचांगा प्रकार ते 365 days 14 day कशी तशी येता। सो 354 आणि 365 म्हळ्यार इकर दिवस उणी जाता। ते इकर दिवस सम करूक 3 वर्सां एक पंता अधिक मासू येता। सांगता जी कसं म्हळ्यार 32 months 16 days आणि 8 घडी इतकं जात म्हणताना अनेक एक अधिक मासू येता म्हणून 32 months म्हळ्यार एक वर्सान 12 महिने म्हण ती। सो 32 months
16 days आणि 8 घडी हे इतले कॅल्क्युलेट करताना ते मैन एडजस्ट करू का अधिक मासू येता. सो ह्या पंथा कसं नेता अधिक ज्येष्ठ महिनो, अधिक ज्येष्ठ महिनो या पंथा आमका आयला. सो केदनाही प्रत्येक महिन्याक अधिष्ठात्र देवी आस. तुम्ही ಕೆಲವು ಗೂಗಲ್ ಅಂತಾನಿ पळयल्यारी एकक महिन्याक एकक ग्रह अधिपती असं म्हणून सांगतात. ग्रह अधिपती असं. आणि कसं सांगता म्हणल्यार कार्तिक मासांत राधा राणी अधिष्ठात्री देवी, मार्गशीर मासाक कृष्ण अधिष्ठात्री देवी देव, तशी एकक महिन्याक एकक अधिष्ठात्री देवी असतात. सो एक पूर्ली काल वैदिक प्रति एकाक पर्सॉनिफिकेशन आशिल्ले. पर्वत उलयत आशिल्ले, न्हंय उलयत आशिल्ले, महिने उलयत आशिल्ले, सगळ्यांक एक सशरीर जावन तांणी काम करता आशिल्लीची, तांणी रिप्रेझेंट करता आशिल्लीची. तशीच बार महिने सगळं एक पण मीटिंग करताना सांगताची ओ गेल्या सांगता कसं म्हळ्यार चैत्र मास म्हणता ओ मिगेल महिन्यात राम जल्लो म्हणून मिगेल ती सांगता संभ्रमारी. श्रावण महिन सांगता हा मिगेल महिन्यात कृष्ण जन्माष्टमी जलेली अशी पुरे एकक सांगताची. साधारण चैत्र, वैशाख, मार्गशीर, श्रावण, अशी भाद्रपद, अशी प्रत्येक महिने एक स्पेशल डेज असायची. तेन्ना अधिक मासाक कसलीच ना. अधिक मासाक कसं सांगताची म्हळ्यार कर्मकांडी जन ते मलमास म्हळ्यार अनऑस्पिशियस म्हळ्यार ताका कसल अपवित्र जालेलो महिनो. ह्या महिन्यात कसलीच पुण्य काम ज्यो शुभ कार्य कसली करण्याची म्हळ्यार गृह प्रवेशो, वाडीच्यो, मुंजीच्यो, कसले फॅक्टरी शूर करच्यो, बिझनेस शूर करचे, इवन वाडीके जातक काडची समेत काणाची. या अधिक मासू वाईट मासू अंतू कसले शुभ कार्य करू नये म्हणून म्हणताची. तशी अधिक मासाक अशुभ म्हणतो महिनो आणि मलमासू अशी म्हणून म्हणताची. तेन्ना अधिक मासाक देवीक भारी बेजरता, भारीची ती दुःख करता. यो म्हाका अशी अशुभ म्हणता म्हणून म्हाका अपवित्र म्हणून म्हणता मलमास म्हणता म्हणून भारीची ती रडता रडून तिका नारद मुनीला रडता. नारद मुनी तिका विष्णूला व्हरता. विष्णूला रोण ती विष्णू पाय्यार पडता. पाय्यार पडून तेन्ना विष्णू म्हणता कसला रडता, उठ्ठा रोव नका, कसं झालं म्हणून सांगता. शेशी म्हाका पुरो जन वायट महिनो अशी म्हणता आसची, म्हाका कसं करची म्हणून कळना म्हणून म्हणता. तेन्ना रोव नका, ताका परिहार आम्ही मिगेलाना आम्ही कृष्णाला वच्चा म्हणून म्हणता. तशी विष्णू तिका अधिक मासा देवीक घेवन गोलोक वृंदावन वता. गोलोक वृंदावन एंट्री जाल सत्तानके इतले प्रकाश के त्या प्रकाशाक ते देवीक दोळ सोडू जानके तितले नमने प्रकाश के. तेन्ना विष्णू तिका फाटी मागशी रापकार न्हू वतके जाल्यार वता. गोलोक वृंदावन वताना रडता आसती, अशी कोण रडता आसके. तेन्ना रडलेलो मनीस दिसतना जाल्यार रडची आवाज ऐकता कृष्णाका. कोण रडता आस म्हणून म्हळ्यार गोलोक वृंदावन रडची काय ना. रडची ना ते आनंद हा. रडची केदना भक्ती ना कृष्णाल विरह ना कृष्ण मेली म्हणून तशी रडता आसले. दुःख ना तशी कोण रडतास कसल रडतास तेन्ना सांगता अशी अधिक मासू अशुभ म्हणून जन हे करता. मलमास म्हणून तिका मस्त हियाळसीता आसाची. सो म्हणून सांगता. तेन्ना कृष्ण सांगता तू काय भियेनू का, हा तुका वाडीकोन घेता म्हणून सांगता. त्या खातीर वाडीक जाल्यार बामणाल नाव येत न्हू. तशीची तिका त्या म्हयन्याक पुरुषोत्तम मास म्हणून येता.
पुरुषोत्तम मास म्हणता सांगता कृष्ण हांव तुका ह्या म्हयन्याक म्हाका मिग्गेल भक्ती केल्यार मिग्गेल प्रत्येक शक्ती ह्या म्हयन्या आसा म्हणून सांगता. प्रत्येक शक्ती प्रत्येक वैभव प्रत्येक हांतू हांव दिता संपूर्ण जावन पुरुषोत्तम म्हयन्यांत हांव दिता म्हणून कृष्ण सांगता. म्हणल्यार ह्या म्हयन्यांत तूं कोण भक्ती करता कितली की अनलिमिटेड टाइम्स आमकां ताजे फल मेळटा सांगता. तशी नमूने तसल पवित्र म्हयनो पुरुषोत्तम मासू आता आमकां खंयची तारीख दाखोवन आसा मे 15 दाखोवन सॉरी मे 17 दाखोवन जून 15 मे 17 दाखोवन जून 15 तनक आमकां हे अवकाश मेळ्ळा. सो हाजी काणी ऐकुया. कसं करता कसं केल्यार हाजी फायदो मेळटा फुडें कशी जाल्ले हाजी महत्व कशी कळ्ळ्या म्हणून एक काणी पळोवया. एक म्हणटा नैमिषारण्यातू सक्कड ऋषी पुरा सक्कड सत्संग करता आशिल्लींची. सत्संग करतना सूत गोस्वामी येता. सूत गोस्वामी आयल म्हणसर सक्कड नैमिषारण्य ऋषीक भारी खुश ताका दंडवत प्रणाम करताची आणि सांगताची आमकां कृष्णा लिले कृष्णा कथ सांगाची म्हणून सांगता. पळय भक्ताक केन्नाय ऐकू का देवाल बगे ऐकू का म्हणून म्हण तेंची अनेक भक्ताक देवाल बगे सांगका म्हणली एक केन्नाय तपन असता. तशी सूत गोस्वामी भारी खुशी जाता कृष्णाल काणी सांगची खातीर. तेन्ना सूत गोस्वामी सांगता हांव तीर्थयात्रा करता 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 हांव पुष्कर तीर्थ विंगर तीर्थ करता करता हांव हस्तिनापुरा वता. हस्तिनापुरा गेले तेन्ना थंय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक भागवत सांगता आशिल्लो. हांव ते आयकलो काणी म्हणून सांगता. ती काणी हांव तुमकां सांगता म्हणून सांगता. तांतू त्या काणी भितर कसं काणी म्हणजे एक म्हणटा नारद मुनी बद्रिकाश्रमाक वता. नारद मुनी थंय बद्रिकाश्रमाक कोण आसा नारायण प्रभू नारायण भगवान थंय आसा. सो कृष्ण नारायण नरनारायण अवतार जावन थंय बद्रिका आश्रमात आसा. तो नरनारायण आश्रमाला थंय अलकनंदा न्हंय आसा. बद्रिकाश्रमात अलकनंदा थंय त्या तीरारी तांगेलो आश्रम आसा. थंय नारद मुनी वचून निमगिता हे बद्ध आत्माक उद्धार करता जाल्यार कसं करचें कसं तांणी तपस्या करता कसं व्रत करता म्हणून नारद मुनी केन्नाय कशी आमच्या सल्पतीत जना कशी उद्धार करता म्हणून सदा काल चिंतन तेची. तेन्ना नरनारायण ऋषी सांगता भारी खुश जाता तुका केन्नाय बद्ध आत्माक उद्धार करता म्हळ्यार तुगेले तपन पळोवन म्हाका खुशी जाता असं तुमकां. आनी केन्नाय तूं जनाल कल्याणा खातीर कशी करता कसं करता म्हणून केन्नाय चिंतन करची तुका हांव काणी सांगता म्हणून सांगता. काणी कसं म्हळ्यार एक म्हणटा तांतूक म्हणटा काणी कृष्णान हे युधिष्ठिरा सांगिल्लें. कृष्णान युधिष्ठिरा सांगिल्लें या वनवासांतू हांनी पंच पांडव द्रौपदी समेत काम्यका वनांतू आसताची. ते भारी कष्ट भोगताची काम्यका वना भारी कष्ट भोगताची. तशीची कृष्ण थंय तांणी कष्ट भोगचे पळोवन भारी कोप येता. आत्ताचे दुर्योधना वचून दिवशी मारता आनी तुमकां ते राज्य दिता अशें म्हणून कोप येवन कृष्णाक तागेल भक्तान कष्ट भोगताना कितली बेजार जाता म्हळ्यार तांकां दुर्योधन आत्ता दिवशी मारून तुमकां ते राज्य दिता तेन्ना युधिष्ठीर समाधान करता. कृष्णा समाधान करून सत्कार करता. उद्दा पिवच्या पाय धुता उद्दा दिवचे ताका कसली खावच्या आनी दिता. तेन्ना समाधान करून सांगता हे आमगेले कसले पापा निमित्त कसले निमित्त आमकां हे कष्ट आयले. आमगेले राज्य गेले द्रौपदीक अवमान जाले द्रौपदीक वस्त्रा हे जाले हरण केले शीर हरण केले
हे सगळं कसं लाजले म्हणून निमगिताना सांगता. कृष्ण ही काणी सांगता. कसं म्हळ्यार द्रौपदी ती तिगेल पुळी जन्मातू एक मेधावी म्हळ्यार एक ऋषीली धू जावन असता. ती द्रौपदी मेधावी म्हळ्यार ब्राह्मणाले ऋषीले धू जावन असता. जन्म जातानाची अम्म मरत तिगेली. तशी ती चेल्ली व्होडी जाता ओ मेधावी ब्राह्मण केन्ना तपस्सू भगवत चिंतन भगवत कीर्तन तांतूच बुड्डोन असता. ताका धू व्होड जाल्ले धुवे वाडी करका कसलीची ताका गोतना सदा भगवत चिंतन आशिल्ला ताका ते गोतू ना. तशी ही चेल्ली व्होड जाता वाडी करका म्हण गोतना तशी बेजारी असता. मागीर तो मेधावी ब्राह्मण मरता. ही चेल्ली एकली जाता. एक म्हणता आश्रमाका दुर्वास मुनी येता. दुर्वास मुनी येताना ही द्रौपदी ताकलाय उपचार करता. तेन्ना ही द्रौपदी कसं जाय तुका कसं नाही म्हण निमगिताना द्रौपदी सांगता मिगेल पुरा दोस्ता फ्रेंड्साक वर्डीक जाल्या म्हाका वर्डीक जाय न्ही. हांव कोणाला आश्रय घेवचे हांव कसं करचें म्हणून म्हाका कळना. म्हाका आनू ना म्हाका कोणेके रक्षण ना. हांव कसं करचें म्हणून निमगिता दुर्वास मुनी. तेन्ना दुर्वास मुनी सांगता पळय आता नेक्स्ट पुरुषोत्तम मास येता. तू तांत व्रत करी तुगेल पूर समस्या परिहार जाता. तुका तुगेल हांगा व्रत करता गंगा स्नान करता केल्ली तरी जाल्यार तुगेल पुरा मनोवांछना पुरा तुगेल मना आश पूर जाता म्हणून सांगता. तेन्ना ही सांगता वय कशी त्या एक महिना तू व्रत केली तरी जाल्यार मागीर पुरा कष्ट निवारण जाता. म्हाका वाडीक जाता बामूण मेळटा हे मिगेल पुरा सकट म्हाका सुख संपत सकट मेळटा म्हळ्यार कशी त्या म्हणून सांगता. तेन्ना दुर्वास ऋषीक जोर कोप येताना दुर्वास ऋषी म्हळ्यार तुमकां गोतू आसा ताका दुर्वास कोप येयलो तो श्राप दिता. जाल्यार तागेले मेधावी ऋषी तागेले एक दोस्त म्हळ्यार तागेले एक मित्र जावन आशिल्ले मिता दुर्वास ऋषी कोप तरसून घेवन तिका सांगता चेलेक पळय हांवें तुका शाप दिवचे तरसून घेतले जाल्यार तुवें पुरुषोत्तम मासाक पळय तुवें अपमान केले ताजे महिमेका तू नमगनी तशी निमित्त ताजी फल तू खंडित भक्ताचीच म्हणून सांगता. तेन्ना तशी दुर्वास मुनी वता. इमिडिएटली हिगेल चंदायनी पोचून ही पूरा काळी 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 जातके काळी काळी जावन कसले तितले नमने कष्ट भोगता. तेन्ना ती तपस करते शिवाल तपस करता. ते कितले 9000 वर्ष तपस करता. 9000 वर्ष तपस करता. तेन्ना तो आशुतोष जालेलो शिव प्रत्यक्ष जाता. तू कसं जाय म्हणून तिगेले निगल्यार हिका देवा पळयल जाता. तिका कसं उलोवका कसं करका म्हळेलें कळना. तशी एक नमने हडबडी जाता तिका कसं उलोवका म्हण. तेन्ना ती बामूण जाय म्हणून 5 पंत म्हणता. 5 पंत म्हणताना शिव तथास्तु म्हणता. तेन्ना तिका मना कळटा हांव कसं चूक केली. 5 बामूण जाय. 5 बामूण म्हळ्यार एक चेल्ली एक तिगेले एक शिलाचे एक शिला वयर जन अनुमान करताची. सो म्हाका कसला 5 बामूण म्हणटना तुका ह्या जन्मांनी अनेक जन्मा तुका 5 बामूण जाता म्हणून सांगता. तशी ते द्रौपदीन ते पुरुषोत्तम मासाक हीन केले अपमान केले निमित्तची हानी पांडव तशी कष्ट भोगताची म्हणून सांगता. तुम्ही पुरुषोत्तम मासाक तुम्ही जप तप दान भगवद्गीता भागवत पठन ग्रंथ पठन आणि वैष्णव सेवा विग्रह आराधना हे सगळं केली तरी जाल्यार तुमगेले कष्ट पुरा निवारण जाता म्हणून
कृष्ण युधिष्ठिराक सांगता. तशी ह्या पुरुषोत्तम मास इतली इम्पॉर्टंट म्हणून स्वतःची कृष्णानची युधिष्ठिराक सांगितले. म्हणताना हे हांतू आम्ही कसले पळयत कसं कसं पळयत म्हणून निमगिला रे हांतू कसं म्हळ्यार सांगताची अकाम सर्व काम खाव अधिकामास प्रपूज्ययत कर्माणि भस्मात प्रत्यामाम येशनी असंशया. संशय ना कंचे कामन नाशी कामन आसून कामन नाशी हे अधिक मासांत पूज तरी केले तर जाल्यार आमगेल पुरा पाप कर्म भस्म जाता अंत संशय ना म्हणून शास्त्र अंत पद्मपुराण स्कंद पुराणांत पुरसकड अधिक मासा महत्व दिलं. तशेंच अधिक मासांत आम्ही कसं पळयत म्हळ्यार अधिक मासांत ब्रह्ममुहूर्ता उठाका स्नान करका जप करका मंगळ आरती करका तुळशी पूजा करका हे करका. मागीर पवित्र नदी स्नान करका. पवित्र नदी स्नान करका म्हणजे वय आमकोच जायना. त्यातनं कसं करका काय म्हळ्यार महाराजांना ऐकलेली भक्ती रसामित्र महाराजा तो असताना सांगील कसं म्हळ्यार आम्ही बकेटा उद्दा सोडली जाता त्या बकेटा आपूण गंगेचे यमुनेचे गोदावरी नर्मदे सिंधू कावेरी जलस्मिन सन्निधूम कुरु म्हणून प्रार्थना करून नातना गंगा 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 म्हणून हावन ना नातना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून सांगताची न्हाली तरी जाल्यार त्या पवित्र नदी स्नान केलेले पुण्य मेळटा म्हणून रसमित्र महाराजान सांगितले. सो एटलिस्ट त्या पळयता आमकां पवित्र नदी न्हांवच्या वचन जाल्यार त्या पळयता. मागीर सकाळी उठान ब्रह्ममुहूर्तार जप करका जप करून मंगळ आरती तुळशी पूजा हे तुळशी आरती हे पुरसकड करका म्हणून सांगता. मागीर आनी कसं न्हय भगवद्गीता हे ग्रंथ पठन श्रवण करकाची चुक्कन अशी करका. जप आम्ही 16 माळ जाल्यार अधिक करूका 25 माळा ना 32 माळा अशी चड करच्याका आम्ही प्रयत्न करका. आनी नेक्स्ट अंतू कसं म्हळ्यार चौराष्टक पठन करका नंदनंद अष्टक जगन्नाथ अष्टक हे पुरा वाजूका म्हणून सांगताची. मागीर 9 भक्त तांणी कृष्णा बुक वाजी येता म्हणून आसा. कृष्णाल काणी कृष्णा लिदा सांगताची. आता आम्ही भगवद्गीता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ती योग वाजूका म्हणून म्हणताची तेंची. आनी 10th कॅन्टो तो 14 चॅप्टर वाजूका म्हणून केलो जोन सांगताची. 10th कॅन्टो तो 14 चॅप्टर भागवतांत वाजूका भगवद्गीता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ती योग चुक्कनाशी वाजूका म्हणून समित सांगताची. मागीर देवाक परंबळे मोगारे तसल परंबळे फूल मागीर काय ना जाल्यार तुळशीचे एक पान आमगेलो विग्रह असलो विग्रह ना जाल्यार आशिल फोटो काची अर्पण करका म्हणून सांगता. मागीर ब्रह्मचर्य पालन करका जात जाल्यार एक वेळ जेवचे पालन करका जात जाल्यार न्यालार न्हिदोचे असल सकट नियम पालन करका. म्हळ्यार हे एक अवकाश आमगे जीवनात मेळ्ळा. हे अवकाश चुक्कन अशी हाजे सदुपयोग करून आम्ही भक्ती जीवनात मुखार वच्चाक एक अवकाश म्हळ्यार एक केल्यार कितली की लायकनातील तितले फल मेळचे अवकाश मेळ्ळेलो आम्ही चुकोवचा नज म्हणून सांगता आसाची. मागीर कर्ण आनी कसल करून नज तेय पळोवका ना कसल करून नज आम्ही वैष्णवाक क्रिटिसाइज करूनच मीन तो तशी करता तो अशी करता ती तशी करता अशी करता ते क्रिटिसाइज करूनच. आणि तुम्ही फर्स्ट लेखता 25 राऊंड करताची म्हणून सुरेख संकल्प करताची. आम्ही फर्स्ट डे 1 दिवस करता 2 दिवस करता 3 दिवस कोण की आयले करू जाय नी वाडणे बा द्याव आगोतच न्हय
आम्ही एक सांगचे. तशी त्या संकल्प मोडूनच तुम्ही तरी 25 माला करता, ना 32 माला 32 ಮಾಲ करता म्हणून संकल्प केल्यारी ते चुक्कन अशी करू का आम्ही प्रयत्न करू का. आणि ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ಕಾಚಿ या पुरुषोत्तम मासांतू म्हाका प्रिती जावन आशिल्ले स्वीट खायना म्हणून व्रत करता म्हणून संकल्प करताचे फर्स्ट डे तेन्ना ते मोडूनच संकल्प केलेले देवा लागी म्हाका देवा हांव हे संकल्प करता असं हे 30 दिन पूर्ती महिन जावतनाका म्हाका हे कंप्लीट करूंक म्हाका शक्ती दी म्हणून देवा लागी म्हाका देवा तागेले कृपेन अशें आमी खंयचे व्रत तपस कसले करूं जायना. सो हे खंयचे आमी संकल्प केलेले तरी जाल्यार ते पूर्ती महिने पूर्ती करूंक आमी प्रयत्न करता. हे मागीर सांगताची कसं म्हळ्यार कोण ह्या पुरुषोत्तम मासांतू व्रत करनाशी व्रताची इंद्रिय तृप्तींतू इंद्रिय भोगांतू काढता असत पळय तांणी नरका वच्चाक फिट जाताची म्हणून सांगता. नरका वच्चा तयार करताची म्हणून अनेक सांगता आसाची. सो आम्ही जाल तितले आमकां थोडे भक्ती प्रभुपादाल कृपे निमित्त आमगे गुरु महाराजाले कृपे निमित्त आमकां कशी भक्ती करता. भक्ती म्हळ्यार कसं जाल्यार अनुकूल कृष्णानुशीलन अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा प्रतिकूलस्य वर्जितम. कसं कृष्ण भक्तीक प्रतिकूल आसा ते आम्ही सोडका खंयचे अनुकूल आसा कृष्ण भक्ती करूक ते कोण आम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे पुरा फायदा फल आम्ही मेळच्याक आम्ही प्रयत्न करता म्हणून हे पुरुषोत्तम मासाचे महत्व सांगता आसाचे. नेक्स्ट आनीक काण कसं म्हळ्यार एक पंता तुमकां कार्तिवीर्य अर्जुनाले उडग आसास की कोणाके जो कार्तिक वीर्य अर्जुन सहस्रबाहू असता ताका सहस्रबाहू असता तो कशी जाल्लो म्हळ्यार एक काणी सांगताची. कार्तिवीर्य म्हळ्यार तो महिष्मती राज्याचे राय असता कार्तिवीर्य ताका 100 जन बायलेके चढूना ते कार्तिवीर्यान हरिश्चंद्राले धुवा पद्मिनी वाडिकोन घेतले. ससी चढूना म्हणून कार्तिवीर्य रान्ना वचून तपस करतके तितले 10,000 वर्ष तपस करतके. पोटाक नाशी समाजी आहार उद्दाक अशी नाशी तो एक स्केलिटनशी जतके कार्तिवीर्य स्केलिटनशी जतके तेन्ना देव प्रत्यक्ष जाता तेन्ना तांणी ते कार्तिक अधिक मासाचे व्रत करता अधिक मासा व्रत त्या तपस्या अधिक मासा व्रत करता ती पद्मिनी तागेल बायल ती अधिक मासाचे व्रत करतके तांतू कसं म्हळ्यार अधिक मासार येवची एकादशी पळय ती आनी भारी चांगते तांतू एकादशी व्रत न्ही कोरून तांकां एक चाल्लो जाता तोची कार्तिक वीर्य अर्जुन. कार्तिक वीर्य अर्जुन सहस्रभाव असता का सहस्रभाव असता त्यागेल काणी कसं म्हणे कार्तिक वीर्य अर्जुन एक पंथा रावण नर्मदा नैंची तीरारी तपस करका म्हणून तपस केले तेन्ना वो कार्तिक वीर्य अर्जुन तागेले तेची नैंची तीरारी तागेले बायलाल ಒಟ್ಟು सरस कोण कसं की आनंद घेता आशिल्लो तेन्ना हाका रावणाक कष्ट जाता कॉन्सन्ट्रेशन करपाक. तेन्ना कार्तिक वीर्य अर्जुन सांगता कसं तू ह्या करता घलाट तो राबाई. तेन्ना कार्तिक वीर्य अर्जुन कसं करते एक हातान ताका रावणाका घेवन अशी घट्टी धरतके. रावणा घट्टी धरतना रावणाले जन येवन
ताक सोडाच्या गेल्यार कसं करू जाल्यार जायना म्हळ्यार रावणो तितलो कैलास पर्वत उकळल मनशाका तितल शक्तिवंताक कार्तिक वीर्याजी एक हातान धरून घटी धरल्यार सोडान घेवचे जायना तशी न म्हणे तितलं म्हणे कार्तिक वीर अर्जुन कसला म्हणे तो पुरुषोत्तम मासा व्रत केल्ले मी जाल्लो तितलं शक्ती असेल के ताका तेन्ना हक्क सोडून घेवचे जायना जाल्यार पुरा रावणाले सैनिक वचून पुलस्त्य मुनी वचून पुलस्त्य मुनी कोण रावणाला आज्जो थंय वचून निमगीत सांगताचे अशी रावण अशी धरला कार्तिक वीर अर्जुन तेन्ना पुलस्त्य मुनी येवन कार्तिक वीर्याक रिक्वेस्ट केल्यार तेन्ना कार्तिक वीर रावणा सोडतके म्हळ्यार तसले शक्ती असेल रावणाची कंट्रोल केलेलं मनीस तो कार्तिक वीर अर्जुन तो कार्तिक वीर अर्जुन जाल्लो कशी पुरुषोत्तम मासाचे व्रत केले ते पद्मिनीने पुरुषोत्तम मासा व्रत केले निमित्त तो जाल्लो म्हणून सांगता तसल पुरुषोत्तम आता कसल तू कसं का म्हणे असं कसं असल्यारी पुरुषोत्तम मासांत व्रत केल्यार मेळटा म्हणली एक काणी आणि अनेक कहाणी कसं म्हळ्यार एक पंता हडदन्वा म्हळ्याले असता हडद्वन म्हणून एकलो राय असता तो ताका कसं म्हळ्यार 4 पूतके 1 धूके तशी असता तो हडदन्वा एक पंता रान्नान तू बेटे करता करता एक जिंके मागशी धामता ची पुरो जावन बगले ते नैंची उद्दा पिवन रुक्का म्हणा बसके रुक्का म्हणा बसताना ताका एक ते रुक्का वयरी एक कीर असतके तो कीर सांगता कसं म्हळ्यार हे भौतिक संसारांत भोगोन तू बुड्डून जीवनाचे मेन उद्देश झालेले भगवंताला भक्ती करचे विसरून वताची म्हणून सांगते आपास ते सांगते भौतिक इंद्रिय तृप्ती तो बुड्डून जीवनाचे मेन उद्देश झालेले भगवंताले ध्यान करचे विसरता म्हणून ऐकत हो तशी ते रान्ना आशिल्ले तेन्ना मागीर तागेले सैनिकांनी सोदून येवन हाका आपास तागेले राज्य घेवन वता राज्य घेवन वतरी हाका तेंची ते किरान सांगिले उडग आसता ओ किरान कसला सांगले म्हणून तशीची तागेले ताका वाल्मिकी ऋषी तागेला आस्थानाका येता तेन्ना वाल्मिकी ऋषीला निमिता एक कसं तो कीर पुढा रायने किराल भाषेने अर्थ कोण घेता आशिल्ली सकड आम्ही सांगताच न्हय आमक मात उलोवचें जाता प्राणी पक्षी उलयता आनी उलयताची तांगेल भास आमकां अर्थ जायना कृष्ण 64 विद्ये सिक्त पळत तांतू एक पक्षीले प्राणीले भाष अर्थ कोण घेवची एक विद्याची तशी तेन्ना त्या रायकांनी पक्षी ऋषीकने सकड किराल भास आनी अर्थ जाता आशिल्ले रायकांनी पुरा तशी वाल्मिकी ऋषी येता निमगिता कसले तो कीरू तशी म्हणता आशिल्लो म्हणून निमगिता ना वाल्मिकी ऋषी सांगता तो कीरू तुगेले फुडली जन्मात पूत जावन आशिल्लो म्हणून सांगता कसं म्हळ्यार हो हडदन्वा म्हळ्यालो फुडली जन्मांत एक सुदेवा म्हळ्याले ब्राह्मण जावन आसता ब्राह्मणाला नाव कसं ने सुदेवा तो थंय तंपा म्हळ्याले न्हंयची तीरारी केन्ना साधारण तुम्ही पळयाची एन्सेंट सिव्हिलायझेशन पुरा न्हंयची तीरारीची जावन आसता साधारण नैल रिवरारी गंगा नदी रिवरारी पुरा नदी तीरारीची तशीची हे ऋषी मुनी ब्राह्मण पुरा नदी तीरारी असताची साधारण तांगेल घर तांकां उद्दाक तांगे बेळसुचाकी तांकां जावक आशिल्ले सकट सवलत न्हंयची तीर उद्दा ना जाल्यार कसले करू जायना तशी पळय तंपा न्हंयची तीरारी वो हडदन्वा फुडली जन्मांत सुदेव ब्राह्मण जावन थंय राबून आसता ताकाय चलूना म्हणून भारी बेजार आसता
तेन्ना तागेल बायल गौतमी जावन आसता. तो सुदेवाल बायलेल नाव गौतमी. तशी दोग जणांक भारी बेजारू चेडू ಚೆಲ್ಲ चेडूना म्हणून तांणी जगन्नाथाक भारी पूज करता की भारी तागेल तपस्या करताची कितले 4000 वर्ष सुदैवानी ही गौतमी आणि तपस करताची ಚೆಲ್ಲ चेडा खातीर कडेरी देव प्रत्यक्षता. तेन्ना कसं जाय म्हळ्यार आमकां चल पुत्र संतान जाय म्हणून गेल्यार विष्णू म्हाका शेतके दिवच्या. तेन्ना गरुड वैष्णव न्हय ताका वैष्णवाक मस्त बग्गी हृदय करगता. देवा पशी वैष्णव करुणामयी. तेन्ना वैष्णव सांगता अयो देवा दिवत न्हू ताका एक ಚೆಲ್ಲ चेडो म्हणून सांगता तू सांगला जाता म्हणून सांगता की विष्णू. तशी गरुड सांगता की तुमके एक पुत्र प्राप्त जाता. देव ताका तथास्त म्हणता काय भिव नकाची म्हणून सांगता. तशी तांके ಚೆಲ್ಲ चेडू जाता. ಚೆಲ್ಲ चेडू ताका नाव सुखदेव म्हणून नाव दवरताची. भारी चंद चेडू काही भारी चंद चेडू चंद जावन व्हड जाता. जाल्यार एक पंथा देवल मुनी येता. ताका चेडाक आयुष्य अल्पायुष्य असता. एक पंथ तो न्हय तू नावच्या गेल्या तेन्ना बुड्डून मरता. बुड्डून मरतना आणि तो ब्राह्मण सुदेव ब्राह्मण पद्मिनी त्या चेडाले डेड बॉडी घेऊन रडताच के त्या नमने रडता के देवाल नामस्मरण करता के देवा तू अशी केलं देवाल नामस्मरण करता के रुका म्हण पावस येत के धराधर पावस येत के 1 महिनो सतत त्यांनी ते चरडाले डेड बॉडी घेऊन त्यांनी देवाल नामस्मरण देवाल प्रार्थना करता रडता देवाल नामस्मरण करता के 1 महिनो. तो 1 महिनो खंयचो पुरुषोत्तम महिन्यात त्यांनी सतत निरंतर त्या देवाल नामस्मरण केलेल निमित्त देव प्रत्यक्ष जावन चरडाक त्या दीर्घायुष्य दिता. ते 12,000 वर्ष ते चरडाक आयुष्य दिता. तोची चल्लो कीरू जावन हे हडदनवाक सांगता. हडदन पुळी जेवण कसं सुदेव ब्राह्मण जावन तो ताणे पुरुषोत्तम महिन्यात ताणे भक्ती केलेल्या निमित्त ताका एक राय जावची तसले सौभाग्य मेळटा. सुदेव ब्राह्मणाक राय जावचे रायाल घरांत जन्म मेळटा. तो राय जाता हडधर्म राय जाता. सो ते रान्ना गेल तांता कीरू तागेल पूत जावन आसता. पूत येवन सांगता अन्नाक तू भौतिक आशेन तू भौतिक इंद्रिय तृप्ती तू बुड्डोन आमगेले जीवनाचे मूल उद्देश जावन आशिल्ले भक्ती करचे ते भगवंताले नामस्मरण करचे तू विसरून गेला म्हणून तो कीरू सांगता. तशी हडधर्म रायू मागीर भक्ती करता म्हणून सांगता. तसले पुरुषोत्तम महिन्यात ते मेल्लेल चरडाक पाय्यार घेवन तांणी हरिनाम स्मरण केले खातीर तो दीर्घायुष्य जातके चरडू. तशी तसल पुरुषोत्तम महिन्यात आमगेल कसले तुम्ही भक्ती तरी केल्यार आमगेल कसल पाप कर्म आम्ही कसल निमित्त भक्ताची पाप कर्म आमगेल फुडली जन्म आम्ही कसन केलेलं की त्याच्या निमित्त आम्ही भक्ता आसाची ते पाप कर्म नाश जाता म्हण त्याचे कर्मफल नाश जाता म्हणून सांगता. एक्चुअली आता पळोवचे गेल्यार 11 अध्यायांत कृष्ण सांगता हांवाची काल म्हण भगवंत काल म्हण सांगला रे तांतू वायट मासू चांग मासू म्हळ्यार कसली ना जाल्यार केन्ना वायट जाता. खंयचे क्षण आम्ही भगवंताल नामस्मरण भगवंताल भक्ती सेवा करना पळय तो काल पुरो वायटच. तो
सो आम्ही केदनाई भगवंता नामस्मरण भक्ती सेवा भगता गेले जप तप नामस्मरण पठन श्रवण तरी केली तरी जाल्यार प्रति निमिष लायक टाइम जाता. सो भक्तांक निजावंतनो नित्य भक्ती करतल्यांक असल कसले बंधन ना. आज चांग कालू फाल्यां वायट कालू म्हणेल ना जाल्यार भक्त कसं करताची आनी शुद्ध जावन आनी तीव्र जावन असल पुरुषोत्तम मास असल कार्तिक मास असल अंतू भक्ती करूक प्रयत्न करताची. अंतू कशी आम्ही दामोदर मासांतू आम्ही देवाक दीप दाखयताची हेवय दीप दाखोवन देवाक एक सेवा करीत दीपाराधना सेवा करीत भगवंताक तेव्हा भगवंताक भारी खुश जाता. भगवंताक वैष्णव गीत नित्य वैष्णव गीत सांगून भगवंताक ताका खुश करीत भगवंता भारी खुश जाता. हो म्हाका मिगल वैभव सांगता तुम्ही पुरंदरदासा कीर्तन जाल्यार कीर्तन करीत ना वैष्णव गीत सांगता शिकयता आसची शिकिल तें तुम्ही देवाक देव ऐकता देवा खातीर म्हणलें तुम्ही आम्ही ते गायन तर केलें जाल्यार देवाक भारी खुश जाता. ते तसंच सानी सानी सेवा आम्ही या पुरुषोत्तम मासांत करीत म्हणून सांगताची. सो तसले अवकाश आमकां केन्ना आयला आता मे 17 दक्कून जून 15 तनक. सो हे पुरुषोत्तम मासांत सगळ्यांक भक्ती करचे मन दिवन आरोग्य दिवन तुमकां संकल्प करची तुमकां कसले अडचणे येना अशी भक्ती करची शक्ती देव दिव म्हणून हांव मागता. हरे कृष्णा. धन्यवाद. आणि कोणाक कसले सांगचे असले सांगेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोणाक क्वेश्चन निमगुचे असले ह्या विशयान कोणा निमगुचे